प्रितीच्या भावा भयणींनो, आमी ह्या कुरपे बायगेवन सान फ्रांसीस शावेराच्या कुरपेच्या नव्यानांत सुरवात केल्यार आयज 4थो दीस जाता. आनी ह्या आयच्या 4थ्या नव्यानांचो विशय म्हणल्यार बायगेवन सान फ्रांसीस शावेरा भाशेन जेजूक आमचें जिवीत समोरपूंक आनी ताच्या मिसावांक उमेदीन वांटो घेवंक. ह्याच विशयाचेर नियाळ करूंक आयची दोनूय वाचपां आमकां आदार करतात. पयलें वाचप तरी आमी चीत दिवन आयकलां जाल्यार तोच सर्वेस्पर जेरेमियास प्रवाद्याच्या उद्देशी इस्रायल परजेक वचोन हो एक संदेश दिव म्हूण ताका पाचारता. आनी संदेश कसलो काय? सर्वेस्पर जेरेमियास प्रवाद्याक सांगता, हांवें म्हजे परजेक सांगलें, म्हजें उतर आयकात, कान दियात, म्हज्या उतराक पाळो दियात, स्वत मानून घेयात म्हजें उतर आनी तुमचें जिवीत बऱ्या रस्त्यार घालूंक शिकात. हेंच सर्वेस्पर जेरेमियास प्रवाद्याक सांगता, वचून ते परजेक सांग. आनी तुवें सांगल्यार देखून ती घोडेक आयकोची नात. आपल्याचेच येवजणे प्रमाणे ती आपलें जिवीत जिवंक सोदतात. विस्वाशीपण वो सत तांच्या तोंडार म्हणलेलें आसोच ना. अशें एके भाशेन ह्या जेरेमियास प्रवाद्याक सर्वेस्पर सांगून धाडटा. आनी शुभ वर्तमानांत आमी तर चीत दिवन आमचें मन लायलां जाल्यार आमी थंय पळयता कशे तरेन जेजू एक मन्नो जाल्लो मनशा वेलो देंवचार काडटा. आनी जायतो लोक अजाप जाता, पूण तातूंतलो थोडो लोक गुणगुणटा. आनी एके भाशेन ताका जेजूक म्हणटा हो देंवचाराचे पदवेन देंवचार काडटा. कोण अशे भाशेन चिंतलो काय? कोणूय आपणाचें घर मोडूंक एकामेका सोबे आमी झगडोन मोडून उडयतात काय? असलीच गजाल थंय जमा जाल्ले परजेची जाली. थोडो लोक जेजूक एक खुणा दिवंक सांगता. कसले पदवेन तूं हो देंवचार काडटा तें तांकां जाणो जावंक आसलेलें. आनी जेजू तांकां सगळ्या प्रश्नांचो जबाब दिता. आनी आखरेक जेजू तांकां सांगता, जो कोण म्हज्या बागा ना तो म्हज्या आड आसा. जो कोण म्हजे बराबर पुंजाय ना तो शिंपडायता. प्रितीच्या भावा भयणींनो, ह्या आयच्या दोनूय वाचपांतल्यान आमकां एकूच संदेश म्हणल्यार की आमी जेजूचें उतर आयकता वो आमी देंवचाराचें उतर आयकता. आमी देव दाखयता ती वाट चलता वो संवसार दाखयता ती वाट आमी चलता. एके भाशेन आमकां जोण्याकल्याक विंचून काडपाचो 2 मार्ग आमच्या फुडें आसात. एक मार्ग, एक वाट देवा सरशी आमकां व्हरता आनी दुसरी वाट आमकां संवसार ओडून व्हरता तसली वाट. खंयची वाट आमी विंचून काडूंक जाय? असलेच प्रश्न बायगेवन फ्रांसीस शावेराच्या जिवितांत आसले. बरें शिकप ताणें केलें पारीस ह्या शारांत, ह्या देसांत. आनी थंय शिकप केल्या उपरांत बरो व्हडलो ताका एक प्रोफेसर जावपाची आवड आसलेलो. आनी आपलें नांव वयर काडपाचें, फामाद जावपाचें ताचें मन आसलेलें. हो मार्ग तो विंचून काडूंक सोदतालो, फामाद जावपाचें, म्हजें नांव वयर काडपाचें, बरे पयशे करपाचे. पूण दुसरे सायडीन थंय बायगेवन दिनास दे लॉयला हो जेजूइत संस्थेचो घडणार ताका जेजूचीं उतरां ताच्या कानार सादयता. फ्रांसीस, हो संवसाराको तूं जिखत, पूण आत्मन तरी सांडीत जाल्यार कसली गरज? हींच जेजूचीं उतरां
जेन्ना बायगोन फ्रांसीस शावेराच्या कानार पडटात सगळीच नवसरणी ताच्या जिवितांत घडटा आनी जो संवसाराची वाट तो चलूंक सोदतालो ते संवसाराचे वाटेक तो पाट करता आनी जेजू दाखयता ती वाट तो धरता आनी आमी जाणां कशे तरेन आपलो खूद देश सोडून आमच्या भारत देशांत येवन खूद आमच्या गोंयच्या शारांत येवन देवाचें उतर परगटलें. ताका आडकोळ्यो नासलेल्यो काय, ताका त्रास भोगूंक पडोंक ना काय, जायते त्रास कोश्ट भोगले. आमच्या लोकांची भाशा ताका येना आसली तरी पूण देवाचेर पात येवन मागणें करून उपवास दणवण करून देवाच्या आदीन आपलें जिवीत दिवन देवाचें जें कार्य ताका आयलें तें उमेदीन परगडीत रावलो. त्रासाक फुडो केलो. कशे भशेन ताणें फुडो केलो काय, तीच देवाची पदवी देवान बायगोन फ्रांसीस शावेराच्या जिवितांत दाखयली. आनी हेच पदवेन आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां कशे तरेन जेजू देवाचे पदवेन देंवचार काडटा आनी हीच पदवी एके भाशेन बायगोन फ्रांसीस शावेराक विंचून काडपाचो खरो मार्ग देवाचो मार्ग विंचून काडूंक आदार करता. प्रितीच्या भावा भयणींनो, जेन्ना होच विशय आमच्या कानार आसतना मनांत घेवया, नियाळ करुया. बायगोन फ्रांसीस शावेरा भाशेन जेजूक आमचें जिवीत समर्पूंक आनी उमेदीन ताचें मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां जण एकल्याक देवान जेजून विंचून काडल्यान न्हय आमकां जाय तशें जिवीत जिवंक जे परी इस्रायल परजा आपले येवजणे प्रमाणे जिवीत जियेताली, आपणाक जाय तशें उन्नीत करून एकामेकाचेर गरजेवंतांक पावनासलेली. आनी ताका लागून सर्वेस्पर जेरेमियास प्रवाद्याक सांगता, सांग तांकां म्हजें उतर कानार घेयात आनी आपलें जिवीत बऱ्या मार्गार घालात. हेंच आमकांय संदेश जण एकल्याक विंचून काडपाचे आमचे फुडें दोन मार्ग आसात. आमी जेजूच्या भागाक आसा काय वा आमी जेजूचे विरोध आसात. कसले आमी जिवीत जियेता. मिसाच्या बलिदानान घोडेक आमी जायते बांटो घेता, तेर्स करता, फामिलीचें मागणें करता. तशेंच इस्रायल परजा करताली, योद भेटयताली सर्वेस्पराक. पूण सर्वेस्पराक मानलोलें काय, योद खरो केल्लो पूण चालत्या जिवितांतल्यान दाखोवंक विसरलीं. जंय तांची भाव भयण कश्टातालीं, तांचे गरजेक पावनासलेलीं. होच आमकांय संदेश. तेंच आमी विंचूंक जाय. जेन्ना आमी देवाचो मार्ग, देवाची वाट आमी विंचून काडनात आनी देवाच्या मार्गा वो वाटेंत आमी चलना, तेन्ना ह्या मोन्या मनशा भाशेन आमी जाता. कित्याक आमी आप स्वार्थीपणान जियेता, आमकां जाय तशें जियेता. आनी ताकाच लागून आमी देवाचें उतर आयकूंक आमी भेरी जाता. आनी देवाचें उतर येता तें आमी बरें कितें तें पाचारूंक आमी मोनी जाता. पूण तोच जेजू देवाचे पदवेन आमकां सुटका दिवंक जाता. जे परी जेजून ह्या मोन्या मनशाक सुटका दिली. जेन्ना जेजून देंवचार काडलो ह्या मोना मनशाच्या जिवितांतलो, हो मोनो उलोवंक लागलो. आमच्या जिवितांत जायते फावटी असलेंच घडटा. जेन्ना आमची भाव भयण कितें बरें करतात तांचेर आमी विरोध वयतात, आड उलयतात. जायते फावटी कोणाचे फामिलीन कितें बरें जाता तें आमच्यांनी पळोवंक जायना. हें आमचें क्रिस्ती जिवीत न्हय. तेच परीन जेजूकूय एके भाशेन तपासणी आसलेली आयच्या शिव वर्तमानांतल्यान आमी आयकलां. कशे तरेन जंय लोक आसलेलो थोडो अजाप जालो, थोडो आड उलोवंक लागलो.
थोडो खुणा मागूंक लागलो. पूण जेजू म्हणल्यार कोण ताची वळख नासलेली. जेजू देवाचे पदवेन देंवचार काडटा, बरें काम करता तें पळोवंक जायना जालें. आमच्या जिवितांत अशेंच घडटा जेन्ना आमी आपस्वार्थीपणान आमचें जिवीत जियेता. आमकां जाय तशें आमी जिवीत जियेता. देवाचें उतर आमी आयकता जायते फावटी, पूण ताचें नियाळ करून आमच्या जिवितांत आमी लागू करूंक आमी फाटीं रावता. तर मागुया ह्या मिसाच्या बलिदानान जण एकल्याक कृपा नियाळ करूंक. एकूच प्रश्नांचेर जेन्ना आमचे फुडें 2 मार्ग आसात. एक मार्ग जो मार्ग आमकां देवा सोडशी व्हरता, आनी जेन्ना आमी देवाचें आयकता ताच्या उतरा प्रमाणे जियेता, कोश तपासणी आसतलीच. बरें करूंक गेल्यार तुवें आडकोळ्या आसतल्योच, पूण देव आमकां पदवी आनी आमकां शक्ती दिता आपल्या पवित्र आत्म्यांच्या प्रेरणा उदेशी. आनी जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता थंय देवाचें राज स्थापता. देखून जेजू म्हणटा आयच्या शिव वर्तमानान की जरी तर हांव देवाचे पदवेन तो देंवचार काडटा जाल्यार देवाचें राज तुमचे मोदें पावलें. जितली आमी आमचें जिवीत बऱ्यापणान जियेतलीं, एकामेकाक भोगसून, एकामेकाचे गरजेक पावूंक, एकामेकाक शाबासकी दिवन, हांसत्या तोंडान एकवटान भावपणान जियेता तेन्ना आमी देवाचें राज स्थापता. आनी हीच उमेद आमकां आसूंक जाय, जी उमेद बायगन फ्रांसीस शावेराक आसलेली. आपलें सगळें जिवीत देवाक भेटयलें, देवाक समर्पण केलें आनी मिसांव देवाचें उमेदीन फुडें व्हेलें. आयज आमकां तीच गरज, आमचें सगळें जिवीत देवाच्या आधीन करूंक. आनी जेन्ना आमी देवाच्या आधीन करता तोच देव आमकां केन्ना साडिना, आमकां पदवेन भरता, शक्ती दिता बरें जिवीत जिवंक. हीच कृपा आमी मागुया आनी ह्या प्रश्नाचेर आमचो नियाळ जावूं दी. आमी जेजूच्या बागाक आसात वा आमी जेजूचे विरुद्ध आसात. आमी जेजू सांगता पुंजायतात वा आमी एकामेकाक शिंपडायतात, एकामेकाक पयस करतात. देवा सरशिल्ली ह्याच प्रश्नाचेर नियाळ करूंक देवाची कृपा मागुया.